राज्यात जायत्या वाठारांनी रानवटी जनावरां लोकवस्तेत पावपाच्यो घडणुको वाडत आसा। उदरगतीच्या नांवान राज्यात कांय वाठारांतलीं झाडां कापप, दोंगर नश्ट जावपाक लागल्यात। रानां नश्ट जालीं जाल्यार रानवटी जनावरां रावतलीं खंय? हाकाच लागून ती लोकवस्तीत पावता आसुंये। 2 दीस पयलीं फोंड्या शारांतल्या सपना पार्क वाठारांत 2 गवे रातचे पासयो मारतना दिसून आयले। ह्यान पयलीं जायत्या वाठारांत गव्यांनी लोकवस्तीत घुसून लोकांच्यो बागायती नश्ट केल्यात। गव्याच्या हल्ल्यात कांय जाणांक दुखापत जाल्या जाल्यार कांय जाणांक मरण लेगीत आयलां। आतां दिवचले पिळगांवच्या सारमनस वाठारांत दिसा उजवाडा भर लोकवस्ती कडेन गवो भोंवतना दिश्टी पडलो। हाका लागून लोकां मदीं भंय पातळ्ळा। राना खात्यान ह्या गव्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। लोक चलून वयतात, स्कुटरीन वयतात, करून वयतात, तांकां एकदम धोका, ते केन्नाय तेंचो हल्लो करूं शकता। आनी एकच न्हू, अशें कितें 4-4, 5-5 गारडे वांगडा येतात। आनी हे गारडे पयलीं जंगलांतले, पूण आतां ते गांवांत येवपाक लागल्या। जशें आमचे बोंडला पळोवंक गावता तशें आमकां हांगा प्रत्यक्षान पळोवंक गावता। बोंडला वचपाची गरज ना। आनी हे गारडे येवपाक कारण कितें तर आयज सगळीं जंगलां काबार केल्ली आहा, सगळे पाण्याचे सोर्स बंद केल्ले आसा आनी तांकां खावपाचें, पाणी पिवपाचें, रावपाक घर नासल्या कारणान ते गांवांत येवन सगळ्याक वावुरतात आनी लोकांक एकदम धोकन निर्माण केला तेज्या वाटून। आज तर ही जंगलां जर कापूंक नासलेलीं तर जनावरां सगळीं जंगलांत वतलीं। जंगलां कापली, दोंगर काबार केले आनी त्याच बरोबर आमकां हांगा मायन आसात शेजाविजंताची, ही 24 वरांच चालू आसतात आनी ते काबार केल्लीं आहा आनी त्या लागून तांकां रावपाक जागा ना आनी आवाजान ते सगळे लोक गांवांत येतात धांवण। तेन्ना म्हाका दिसता हांव ते फॉरेस्टाक रिक्वेस्ट करतां की हेजेर बरें एक स्टेप घेवन ते गव्हर्मेंटान तांकां धरून कशें तरी व्हरचें आनी लोकांक मातशें निवळ व्हरचें। लोक रात दीस भोंवता न्हू, आमचे आतां भुरगे खंय कामाक वयता, रातचे 12, 1, 2 घडी जांक येता आनी वाटेक गावले झूक करून जाल्यार कितें केलें जाल्यार बरें वायट जाल्यार कटकटी न्हू। त्या परस तेजेर कितें तरी बंदोबस्त करचो। हेन पयलीं हांगासर कोणी गव्यान बी कोणाचे अटॅक बी केला? तशें कांय हें ना, हेन पयलीं कांय ना। गव्या रेड्याचेर तर हेवटेन आमच्या हेवटेन नाच। मात दर खेपे लोकवस्तेत दिश्टी पडपी ह्या गव्या संबंधी प्रशासनान आतां मेरेन कितें पावलां उखल्ल्यात? रानवटी जनावरां अशीच लोकवस्तीत येत रावतली काय कितें, हे प्रस्न सतायतात। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।